देवाची उतोर ह्या नियाळ मळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी बोंडीदानांनी नेटयलेलें म्हूण सांगतल्यांक जेजू म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातराचेर फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामकें मोडून उडयतले. जे परी आमच्याय जिवितांत सुरवात आसा तेच परी शेवटूय आसतलो. लोक देव तेंपलांक पडून ताची सोबिताय वाखाणटलो. जेजू तिचे निसणटोण भाक्ती करता. आमकां एक शिटकावणी कशी जें कितें सोबीत देव तें देवान रचलां. आमचे क्रिस्तायेचे सोबिताय आनी आमी सांबाळूंक फावो. पर्यावरण आमकां नितोळ आनी सोबीत देवाचें रचून दिलां. पूण आमचें स्वार्थीपण आमी तिचे जायते पावटी निसणटोण करता. आमचें पर्यावरण मनशा कुळाक एक देव मंदीर कशें आनी देव तेंपलांत देवाक वाखाणूंक तेच परी बरें आनी सोबीत पर्यावरणांत आमचें मन देवाक दिनवासनीन आनी वाखाणणेच्या उमाळ्यांनी भरून जिवंक आनी आमचे फुडले पिळगेक बरे तरेन सांबाळूंक दवरूंक जाय. मागुया. आमचें पर्यावरण एक देव मंदीर तें सांबाळूंक आनी सुरक्षीत दवरूंक आमकां तुजी कृपा दी सायबा. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतोर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळोसर पवित्र रावात आनी खुशाल रावात.